सविस्तर खबरांपैकी नजर मारूया हेडलायन्साचेर। बेतोडा वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंधीत प्रशासनान उपाय येवजण करची थळाव्यांची मागणी। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडवडकरान दिलो अध्यक्षपदाचो राजिनामो। ज्येष्ठ जिल्लो पंचायत वांगडी आनी भाजपाचो फुडारी धाकू मडकयकाराक अध्यक्षपद मेळपाची आसा शक्यताय। संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेचेर सरकाराचो आसा दोळो। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोचो आरोप। IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो करचो सुरू, विर्याटोची मागणी। गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या 2 फील्ड मॅनेजरांक केले निलंबीत। ह्या महामंडळात भ्रष्टाचार आसा सुरू म्हणून आपाच्या रॉक मास्केरन्साचो आरोप। पयले खेपे आमदार जाल्ल्यांक मंत्रीपद दिवप ना हो निर्णय राऊताच्या कार्यकाळांतलो। मोगोक मेळचो ना मंत्रीपद विजयाच्या विधानाचो मोगोच्या समर्थकांनी केलो निशेध। आमी 2027 मेरेन काँग्रेसी बरोबर एकनिश्ठ। मडगांवचो मास्टर प्लॅन हो जमिनी हडप करपाचो व्हडलो कट। जो प्लॅन म्हजे राजकारण्या खातीर रिटायरमेंट पॅकेज। आमदार विजय सरदेसायचो परतून एक फावट जागो। आणि आता खबरो विस्तारात। बेतोडा वाठारात बेरेस्तारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत बांदकाम खात्याक जाग आयला। ह्या रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यांत बसयल्ले सिग्नल बंद आशिल्ले। सध्या सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू केलां। बेतोडा बायपासाचेर अपघातात जायत्या जाणांक मरण आयलां। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंधीत प्रशासनान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। बेतोडा बायताकोल ते कुट्टी ह्या बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात। ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणांपेक्षा चड लोकांक मरण आयलां। तशेंच ह्या बायपासाक कुशीक म्हालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात। ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात। बिरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगचें काम सुरू केलां। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर बांदकाम खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बेतोडा रोडार जंक्शनाचे खूबशे एक्सिडेंट जाले। ते एक्सिडेंट जावपाक आडीमुड हांगा सिग्नलूय नाशिल्ले आनी अंदाजुंदी चलताली। एक्टिवागे रावताले, कशे लोक येताले तेन्ना हांगा एक सर्कल एक जाय तो व्हेरी इम्पॉर्टंट। कालूच एक एक्सिडेंट जाला, तो अंदाजुंदी रॉंग सायडीक येवन तो जाला। दोगांची डेथ जाले, दोगांय साम गंभीर जखमी आसा म्हणटात। तशें आनी तशें सायनबोर्ड जर लायलो हांगा जाल्यार चड सामकें बऱ्याचे गरजेची गोश्ट ही आसा ती तुमी एक रिक्वेस्ट ही मातशें मनार घेवन तुमी हे फुडें वयर व्हरून हे कळीत करून हे करचो तुमी। अशा रस्त्या जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जाताले हांगा आनी ट्रॅफिक एक खंयच्याच वटेनच्यान घुंवताले। तेन्ना आतां एक टेस्ट रन सद्या सिग्नल चालू जाल्ले आसा, तुमी पळयता सिग्नल टेस्ट रन जावन आतां 5 मिनटां पयलीं चालू जाल्या। टेस्ट रन करता सद्या। आतां कितें कशी वाचिता की हे येरादारी कशी जाता ती आतां 1-2 दीस भितर आमकां कळटली। पणबाग ते बायपास पर्यंत गाडयो खूब रावल्ल्यो आसता, खूब धांवता ते गाडयो। आनी काल भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो। तेजे पयलीं 100 मिटर पयलीं पॉलीस दवरताले, आतां तो दवरिना। लोकांक आतां भंय ना, गव्हर्मेंटान तो पॉलीस दवरचे कित्याक भंय आसता मातसो लोकांक गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो त्यो। जाल्यार फास्ट गाडी येता आनी अशें एक्सिडेंट जाता आनी तशें दुसऱ्याचो जीव वयता। बायताकोल टू कुट्टी हो बायपास आसा, तेजे कांय वर्सां पासून रुंदीकरण चालू आसा आनी तें रुंदीकरण करता आसतना गेल्या 3 वर्सांक हांगा 10 पेक्षा चड जाणांचे एक्सिडेंटल डेथ जाल्ली आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की हांगा रस्त्याचें काम सारकें जावना। सद्याक गॅरेज्यो मोठ्या प्रमाणान आसा आनी तेका लागून हांगा ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर कितल्योश्योच गाडयो हांगा रस्त्याच्या सायडीन पार्क केल्ल्यो दिसून येता। त्याच बरोबर रातचे जे कंटेनर गोंयांत येता ते कितलेशेच रस्त्याच्या सायडीन आसा, ताका लागून हांगा स्थानिकांचो अडचण जाता। सो हांगा PWDन गांभीर्यान लक्ष दिवची
गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकरान आपल्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो. ताका लागून आता ज्येष्ठ जिल्लो पंचायत वांगडी आनी भाजपाचो फुडारी धाकू मडकयकाराक उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षपद मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. एक महत्वाची बातमी. उत्तर गोवा ZP अध्यक्ष पदाचेर आशिल्ले जे शंकर चोडणकर हांच्यांनी सध्या राजिनामो दिलेलो आसा आनी ज्येष्ठ जिल्हा पंचायत सदस्य आनी भाजपाचे नेते ढाकू मडकयकर हे जे आसात ते उत्तर गोवा जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष पदा खातीर तांची नेमणूक जावपाक शक्यता आसा अशें सुद्दां आयकपाक येता. जाल्यार ढाकू मडकयकर हे भाजपाचे एक ज्येष्ठ अशे नेते आसात आनी त्याच प्रमाणे जिल्लो पंचायतीचे फाटले आतां 3 टर्म जाले ते सुद्दां सदस्य सुद्दां आशिल्ले. जाल्यार फुडें आतां उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे हे अध्यक्ष पदा खातीर त्यांची नेमणूक जावपाक शकता अशें सुद्दां म्हायती मेळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस सांगता. ह्या विशीं लोकसभेत प्रश्न मांडटलो म्हणून खासदार विरियाटोन सांगलें. हातून हो सरकार सिद्ध करता. आमी पयले इतले आतां सांगीत आसा फक्त तांचो जमनीचेर कब्जो करपाचो आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरींत इतले लोक कामाक आशिल्ले हे हांवें प्रश्न पार्लमेंटान विचारला आनी ह्याय फावट परते विचारता हांव. घाले ऑलरेडी क्वेश्चन की तांकां ना सेटल करून ऑल्टरनेट कांय ना पोटाचेर खट मारून तांणी आझाद मैदानाचेर पासून पावले ते प्रोटेस्ट करून करूं पावसान. इतलें आसतना तुमी सेंटराक आसा तांचे मालीक तुमचे आसा तांचे आयकून IIT हाडूंक सोदता. तांकां कितें केलां ते गरीब लोक. हे भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हें स्टार्ट केलें हें आमचे गरीब लोकांक लागून थंयसरले. आनी ही परिस्थिती दॅट मिन्स जे आम सादारण आमचे गोंयकार आसा आयज जॉब ना कांय ना तांचे पोटार खोट नासता. तोंडार आमच्या गोंयकारांच्या थापट की तुमकां जाय तें करा आमी तुमचें आयकचें ना म्हणून. तुमी IIT हाडटा गोंयकारांक कितें फायदो आसा तें सांगात. तुमची NEP पॉलिसी सारकी जायना. आदीं आमच्यो ज्यो लिमिटेड IIT आशिल्ल्यो ते IITनी जे शिकून जाले तातूंत आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार पासून आशिल्लो IIT मुंबय त्यो थोड्योच आशिल्ल्यो पळय क्वॉलिटी प्रॉडक्ट येताले आनी तो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट आमचें नांव शान केलें आख्खे जगभर पावलें. आयज तुमी क्वॉन्टिटी पळयता फक्त नांव घालूंक सोदता. आमी IIT हाडले IIT कितलेंय केलें जाल्यार जायना. एम्स जस्ट लिमिटेड आशिल्ल्यो क्वॉलिटी डॉक्टर ट्रिटमेंट आयज इतल्यो हाडटा कोणाक लागून डॉक्टर ना ट्रिटमेंट ना कांय ना. कामाकडेन घाळपणां केल्ले गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या 2 फील्ड मॅनेजरांक निलंबनाची कारवाय केल्या. दोनूय फील्ड मॅनेजराची चवकशी सुरू आसा. चवकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय जातली अशी माहिती GIDCच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. उपरांत गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान भ्रश्टाचार सुरू आसा असो आरोप आपाच्या रॉक मास्कोरेंसान हाणें केल्लो. कामाकडेन घाळपणां केल्ल्या गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या 2 फील्ड मॅनेजरांचे निलंबनाची कारवाय केली. फील्ड मॅनेजर विवेश तुयेकर हांच्या फॅमिलींतल्या एका मनशाक रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो. GIDCत कामाक आशिल्ल्या अधिकाऱ्याच्या वांगड्यांक कामाचें कॉन्ट्रॅक्ट मेळप हो केंद्रीय नागरी सेवा नेम 16चो भंग आसा. हो नेम मोडिल्ल्यान ताचेर कारवाय केल्या. जाल्यार होंडा IDCन केल्ल्या रस्त्याचो दर्जो सारको नाशिल्ल्यान रस्त्याक पयलेच पावसान फोंडकुलां पडली. रस्त्याच्या दर्ज्याचेर देखरेख दवरपाक आपेस आयिल्ल्यान मोहम्मद अनवर बेग हाका निलंबीत केला अशी माहिती वेवस्थापक संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी दिली. मजगतीं गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान व्हडा प्रमाणात भ्रश्टाचार सुरू आसा.
असो आरोप आपाच्या रॉक मॉस्करान हांणी केला. कुट्टरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या अध्यक्षतेखाला GIDCन फकत लूट सुरू आसा. देखून अध्यक्षान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. ह्या महामंडळान गोंयच्या कंत्राटदारांक प्राधान्य दिनात, फकत भायल्या कंत्राटदारांक कामाक घेता अशें ताचें म्हणणें. आमदार जो BJPक सपोर्ट करता आनी BJP सरकारान ताका हें खातें दिलां म्हणजे GIDC आनी ताचो तो चेअरमॅन आनी ह्या चेअरमॅनाक अंडर GIDC चलता. 2 वर्सां जाली GIDC जेन्ना जी चालू आहा. एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन आनी कंप्लेन्स आफ्टर कंप्लेन्स ह्या GIDCचेर येयलो आहाय अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ रेजिनाल्ड लॉरेन्सो. Lot of corruption that is happening in this GIDC under the chairmanship of Reginald Lorenzo. Now, after the latest there is some conflict of interest with regards to this suspension of 2 managers who have been appointed temporarily in the GIDC. कोण स्वतःचे कोण भाशेन तांकां अपॉइंट केले ती कोणाक खबर ना. दुसरी गजाल म्हणजे की हे जे मनीस जे पळय अपॉइंट केले तेणी कॉन्ट्रॅक्ट आपणागे एकल्यान काढून आपणागे आवयतूच रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय. रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय हा. दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे. रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय हा. एट द सेम टायम ते जॉब जे पळय तेणे केलो पळय हा सबस्टँडर्ड जॉब. Whatever that is happening in the GIDC under the chairmanship of this MLA of Kuttari, there is दोळ्या पान काम करून चालू आहा अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर गौरांग मळकर्णेकार. पयलेच खेपे पक्षाच्या आमदाराक 5 वर्सां खातीर मंत्रीपदा दिवचे ना असो निर्णय पांडुरंग राऊत हांच्या काळात घेतिल्लो. सुदीन आनी दीपक हांकां दोगांकूय पयल्या वेंचणुके उपरांत मंत्रीपद मेळूंक नाशिल्लें म्हणून मोगोचो कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप फडते उलयलो. मोगोक मंत्रीपद मेळचें ना ह्या विधानाचो मोगोन निशेध केलो. शुक्रारा मोगोचे समर्थक, पंच, सरपंच आनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांची पणजे पत्रकार परिशद जाली. ह्या पत्रकार परिशदेंत फडते उलयतालो. शुक्रारा पणजे मोगोचे पंच, सरपंच आनी जिल्लो पंचायत कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. मोगो पक्षाचे कार्य गोंयांत फाटली कांय वर्सां सावन सुरू आसा. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान मडकय मतदारसंघा सयत हेर मतदारसंघांनी काम केलां. देखून तांकां मंत्रीपद दिल्लें. ते खातीर मोगोक मंत्रीपद मेळचें ना हें विजय सरदेसायचें विधान अयोग्य आसून मोगो पक्ष ताचो निशेध करता म्हूण मोगोचो वांगडी दामोदर नायक उलयलो. येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत फातोर्डे मतदारसंघांतल्यान मोगोचो उमेदवार दवरतले म्हूण मोगोच्या समर्थकांनी दावो केला. आनी कोणाक मिनिस्ट्री दिवपा अवश्य दिया. मिनिस्ट्री तुका कोणाक म्हणटा तूं कोणाक म्हणपा जिताक दिवपा जाय मरे अवश्य दिया. आमी वेलकम करता. आमचो भंडारी समाज जर जिताक जर CM जर मिनिस्ट्री दिवपा सोदता आमचे तेजे कांय ना. दुसऱ्या दिवचे आमकां कांय दिवनय बरें तेका मोस्ट वेलकम करता. आमी दिवनाका म्हणना. आमी जिताक आमी सांगता दिवनाका म्हणून. आमी जिता आमकां कितले मोगो पक्षाक कितले मिनिस्ट्री मेळ्ळा दिता आमी वेलकम मरे. ताचें काम सुंदर चल्लां मांद्रे. गोंयभर आमचें काम चल्लां आनी सुदीन ढवळीकाराच्या फाटल्यान कोण बरें काम करता जाल्यार तो जीत म्हणून तो अजून पर्यंत निवडून येयला आनी बरें मतांनी फुडें तो बरें मतान येतलो. MG जे मांद्रेच्यान जितूच निवडून येतलो MGचेर हें तुमकां बरोवन दवरात. आयज जे गोंयचे पयले विधानसभा जाल्ली ते आयज पर्यंत एक कोण नाले कोण आमदार म्हणून आमच्या ह्या मंत्रिमंडळान आसा. जाल्यार हो विजय सरदेसाय अशें स्टेटमेंट करतात की कितें पासून करता खबर ना. आयज वयरूच तुमी एक पळयला की 5 काय 6 कितें तरी अशे पक्ष विलीन हे जाले म्हणजे गव्हर्मेंट काडले तेंचे अस्तित्वूच ना. पूण एकूच पक्ष हो मोगो पक्ष असो आसा जो इतले वर्सां पर्यंत आयज पर्यंत जिवंत हे विधानसभेन आसा. आनी हो हेजे फुडें हो नांव म्हणून सांगपी हो कोण. हेजी हो गोंयचे सगळे हो तो सांबाळटा. लोकांचे जन्मत जे लोकांचे वोटींग रायट्स आसा तो कितें विजयाच्या हातीन आसा. म्हणजे जनमनशाक अधिकारूच ना. जो आमकां लोक जो आमकां मतदान करून जे आमकां हांकां आमदारांक निवडून हाडटा तेंचो कांय अधिकारूच ना. अशें जालें हेजो अर्थ. म्हणजे विजयान सगळे गोंयची भार आपले तकलेर सोंपयल्या. पूण जनता फाल्यां कितें डिसिजन घेतलें तें विजया सांगून घेतली तें चुकीचें. कारण फुडले जर जनतेक आमकां जर फुडें जर वयतले आमचे गोंयचे लोकांक जर फुडें जे 27 इलेक्शन जावनी तेन्ना कोण आमदार आसतले कित्याक तेन्ना ठरोवपाची गोष्ट. आयज ते हेजे बद्दल उलोवपी तो कोण. म्हण आमी तेजे निशेध करतात न्हू. तो कोण तो उलोवपी अशें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
आमी 2027 मेरेन काँग्रेसी कडेन युती केला आणि ती आमी तिगोवन दवरतले म्हणून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. मडगांवचो मास्टर प्लॅन हो जमिनी हडप करपाचो व्हडलो कट आसा. आमदार विजय सरदेसायाचो परतून एक फावट जागोर. हो प्लॅन राजकारण्यां खातीर रिटायरमेंट पॅकेज आशिल्ल्याचें आमदार विजय म्हणटा. लोकांक विश्वासात घेवन मडगांवचो मास्टर प्लॅन करप गरजेचें आसा. मडगांवां आमचो आवाज विजय बॅनरा खाला साश्टी तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. हातांत दितात काय कितें अशी परिस्थिती थंय तयार केली वता. दे आर क्रिएटिंग द सिच्युएशन where they do not have even the basic necessities. So there is no research about how to do. फुडले 6 महिने मडगांवच्या सगळ्या नागरिकांनी दोळ्यां सारखे तेल घालून जागे रावंक जाय, जागृत रावंक जाय. कित्याक हो मास्टर प्लॅन मुंबय केला, हो मडगांवच्या लोकां खातीर आनी सिवीक एम्युनिटी वाडोवपाक न्ही. हो प्लॅन केला जमनी ज्यो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्यो एग्रीकल्चरल लँड गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान उमुन्नती कडच्यान ह्यो जमनी मॉनिटायज करून हजारांनी कोटी करून पॉलिटिकल रिटायरमेंट पॅकेज ही रिटायरमेंट पॅकेजीचेर आमी दोळो सारको दवरूंक जाय. आनी वी हॅव टू बी शुअर दॅट वी वील हॅव अ पिपल्स प्लॅन अँड टू मेक द पिपल्स प्लॅन नाव इफ दिस टायप ऑफ एन एटिट्यूड इज सीन वील हॅव टू गो टू ईच अँड एवरी वॉर्ड. We'll make a group of people, 28 people. I'm using the word 28. There are 25 words. आणि आयकलां भितरल्यान की तांचे 28 करूंक सोदता. 28 कर, 30 कर, 40 कर, जाय तितले कर. 40 लोकांक तयार करता आमी, यंग भुरगे जे सांगतात आमी की हे मनीस तुमचे लिडर आसतले, हे मनीस तुमकां प्लॅन पिपल्स प्लॅन करपाक आदार करतले आनी तांकां हांगाच्यान थंय घालचें पडलें जाल्यार थंय निवडून हाडूंक जाता. अशी कापाजदाद आसूंक जाय आनी लोकां मदीं आमी वचूंक जाय. आमी जर पयलीं कापाजदाद दाखयना आमची जाल्यार लोक कशे दाखयतले. आज मोती दोंगरा वयले ते चली उलयले, ताची परिस्थिती कितें? ताच्या आवयक मारिल्ली आहा, खोंटांनी मारिल्ली आहा, कपडे पिनिल्ले आहा तिचे. त्या आयकप हें आतां इन अ मॉडर्न एरिया आनी दॅट टू इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच इज सपोज टू बी हें मरे इज अ कल्चरल कॅपिटल ऑफ द स्टेट, वीच इज सपोज टू बी द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट. अशे जाग्यान असली दादागिरी आनी हें कितें कोणा खातीर? मडगांव इज गोइंग टू क्रम्बल नाव मोर. दीस प्रोसेस हॅज बिगन नॉट विथ द ओनली विथ द बिल्डिंग्स. एवरीथिंग इज गोइंग टू क्रम्बल. दीस होल इकोसिस्टम हॅज टू मेड टू क्रम्बल. कांय राजकारण ना, आमचे काँग्रेसी बरोबर नातें सगळें परफेक्ट आहा. काँग्रेसी कडेन आमी प्री पोल अलायन्स केल्ले 2022 2027 मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. ते हांवें उतर दिल्लें, ते उतर हांव रचतलो. हांव उतराक नेगार केन्ना जायना. तांचे कडेन कसलोच क्लॅश ना. इंडिविज्युअल्स इनसेक्युरिटी तेची कितें जाता ऑफ इंडिविज्युअल्स ताजेर कितें उलयतलो? इट्स अ बीग पार्टी, 125 year old party. So there will be different types of people. We'll have to make do with that. रस्त्या कुशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां पंचायतीन काडच्या पयलीं लोकांनी स्वता जावन काडची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां. आरपोरा वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचे शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार मायकल लोबो उलयतालो. एन्क्रोचमेंटाचेर म्हाका दिसता नागोवा हांवें सांगलां थंय पालमारिना अप टू आरपोरा टिंटो फ्रॉम पंचायत टील पॅरल ब्रिज, मागीर फ्रॉम देर अप टू सॉल्ट बारचे मातशे फुडें पासून सगळें क्लियर आहा. थिंगासून मातशे अप टू आमचे चौरंगीनाथ ते आतां आमी चालू करतले. ते लोकां कडेन आमी कॉपरेशन मागलां. ते सेम वे ह्या रोडाक बसून जे कितें जो तर एन्क्रोचमेंट आसा जाल्यार आमी काडटले. एंड वील सी दॅट द रोड इज फॉर एवरीवन. सगळे लोकांक हो रोड आनी सगळ्यांनी कॉपरेट करचें. कित्याक हायकोर्टाची जी ऑर्डर आहा ती हायकोर्ट बॉन करिना आपली ऑर्डर. तेणे टायम दीत आहा. हायकोर्ट इज गिवींग टायम टू एवरी पंचायत. यू फायल एफिडेवीट वेन यू आर टेकिंग एक्शन. आतां पयर हांव बसून कोर्टान आसलो, आमी आयकलां की जज इज व्हेरी स्ट्रॉंगली इन दिस थिंग एंड इवन द गव्हर्मेंट AG इज स्ट्रॉंगली सपोर्टिंग दॅट दीस रोड शूड बी फ्री. आमचे लोकलांक आनी ट्युरिस्टांक आनी जे फॉरेनर येता ते गाडयो चलयता, 2 व्हिलरी चलयता, 4 व्हिलरी चलयता आनी आमचे लोकल लोक जे भोंवता तांकां फ्रीली मुवमेंट जावपाक जाय. ब्लायंड स्पॉट्स आसपाक उपकारना. आमी पयला कितले एक्सिडंट वाडल्या पळय ते. जे 4 रोड्स आसूं, जंक्शन्स आसूं, हे इम्प्रूव जावपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर जे एन्क्रोचमेंट जाला ते फाटीं व्हरपाचे लोकांनी. धंदो बंद कर म्हणना कोणूच. तर फुडें अशें जावंक नाका की पंचायतीचे काडून पावर फाल्यां PWDक दिले की तुमी हे सगळे एन्क्रोचमेंट काडा म्हणत जाल्यार ते मागीर सगळ्यांचे आख्खी शॉपां वयतलीं. अशें जावंक जायना.
So we need to help our local. That is why we are very much sure जे कितें उरला एन्क्रोचमेंट आमी काडटले. एफिडेविट इन दॅट रिस्पेक्ट सरपंच हॅज टू फायल कितले कंप्लीट जाला आनी कितले उरला पळय ते, आनी ते तेणें एफिडेविट रेडी केल्ले आहा आनी तो एश्युरन्सूय दिता कोर्टाक की जे उरला ते आमी कंप्लीट करतले. हे एक बरी गजाल. आनी टायमली बाय द टायम द हियरिंग्स आर गोईंग ऑन तेणें ते कंप्लायन्सूय दिवंक जाय. लायक विदीन 1 month तेणें आपले एन्क्रोचमेंट काडले, फोटोग्राफ्स दिवंक जाय बिफोर एंड आफ्टर. उटा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी वयल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेर जावपी आरोप दिशाभूल करपी आसात. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचो अजिबात हात ना असो दावो सांखळी मतदारसंघ एसटी मोर्चा सयत समाज बांधवांनी केला. मतदारसंघातलो एसटी समाज पूर्णपणान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान आसा अशेंय तांच्यांनी स्पश्ट केलां. उटा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी उपरांत वाद निर्माण जाला. विरोधकांनी ह्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्याक टार्गेट केला. हेच फाटभुंयेर भाजपाच्या सांखळी मतदारसंघ एसटी मोर्चाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे एसटी समाजाक वयर काडपाक वावुरता असो दावो एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी शुक्रारा दिवचलेक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलो. हो जो वाद आसा उटा आनी संघटना हो तेंच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो. आमी तेचेर कांय उलयना. पण तेंच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेलें आसा. इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा. आमच्या दोतोरान आमच्या सरकारान आमच्या पक्षान खंयसरूच इंटरफियरन्स जावंक ना. तो तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो. आमच्या दोतोराचे आनी सरकाराचे पक्षाचे बेश्टेच आरोप करचे न्हू. आमचो दोतोर म्हणजे पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं 1998 ते NGO मार्फत काम करताले. तेन्ना ते एसटी समाजा खातीरूच न्हू सगळ्या समाजा खातीर ते एक तरणाटे वावुरताले आनी तेज्या वांगडा आमी आसले आनी आमी पळयल्लें तें. ते एसटी समाजाची कळवळ तांकां तेन्ना पासून आसा. आमी सदांच दोतोराक आमच्यो समस्या सांगताले आनी ते आयकून घेताले. जेन्ना दोतोर CM जाले तेन्ना समाजाच्यो इतल्यो तेणी आमच्या एसटी समाजाच्यो जावं आमच्या सुर्लाच्यो समस्या आयकून घेवन झटापट सोडोवपाचो यत्न केलो आनी त्यो सोडयल्यो. समस्या म्हटलें कितें आमच्या गांवांत थोड्यो लायटी नासल्यो, स्ट्रीट लायटी नासल्यो. ती भायली एरियाचेर आमकां जेन्ना रोड नासलो ते दोतोराचे दोतोराच्या मार्गदर्शना खाली आमकां रोड मेळ्ळा. आतां आमकां सगळें बेनिफीट मेळ्ळा आनी पुरे फायदो आमचे प्रत्येक आमच्या एसटी समाजाक मेळ्ळा. आनी आमचे फुल्ली एसटी बांधव ते 80% आमच्या म्हाज्या हितून वाड्यार आसा. ते 80% लोक सगळे एसटी समाजाचे लोक आसा. ते वेळोवेळी दोतोराच्या सहकार्याक आसता. दोतोराक प्रामाणीक प्रमाणांनी मतदान करता. आनी आमची BJP पार्टी आसा ते BJP पार्टीक सगळे आमी सहकार्य करता. आमी जेन्ना शायणवानसून आमी BJP पार्टीक जोडला तो आज पर्यंत आमी BJP पार्टीक सगळे हातभार लावन आमी एसटी बांधव आनी ते सगळे आमी दोतोराक हेल्प करता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बांबोळे GMC भायर आशिल्लो अंडरपास शेणाचो केंद्र जाला. दर दिसा ह्या अंडरपासांतल्यान 2000 परस चड लोक यो वच करतात. मात लोकांक यो वच करपा खातीर उबारिल्लो हो अंडरपास आतां गोरवांचो गोठो जाला असो आरोप सांदांद्रे काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहन धोंड हाणें केला. पेडेस्ट्रियन अंडरपास जातून आमी रावन हो प्रेस हांगासर घेता. हो पेडेस्ट्रियन अंडरपास म्हणल्यार लोकांनी वापरपाचो आनी हांगासरल्यान जवळ जवळ 2000 लोकांचो टर्नओवर दिसाक आसा. आनी हे 2000 लोकांचो टर्नओवर आसा हे लोक कोण म्हणजे जेंचे कडेन हाय एंड मोटरसायकल्स ना, जेंचे कडेन AC गाडयो ना, जेंचे कडेन साद्यो गाडयोय ना, म्हणजेच बसींतल्यान येवपाचो हो लोक. आनी हो लोक हो पेडेस्ट्रियन क्रॉसींग कित्याक लागून वापरता किंवा कोण लोक हो लोक एक तर पेशंट म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजान येवपाचो, दुसरे कोणीय तांचे खबरीक येवपाचो, हांगा काम करपी लोक किंवा हांगा व्यापार करता. म्हणजे सामान्य जनता जी आसा हो सामान्य जनता हो पेडेस्ट्रियन हांगासरल्यान वापरपाचो. आतां
हो पेडेस्ट्रियन अंडरपास वापरता आसतना सरकारान एक बरें काम केलां, मातशें हें दाखोवचें. हे पोल्स जे घाल्या, दाखोवपाक मेळटा, पोल्स घाल्या आनी हे सिमिटाचे पोल घालपा फाटलें कारण कितें तर हेतूंतल्यान जनावरां भितर येवची न्ही म्हणून. आतां हे डिपार्टमेंटा कडेन इंजिनियर पळय आसा तेज्या परस जनावरां आनिकूय हुशार. ह्या अर्दान पोल घाल्या आनी दुसरे सायडीक पोल घालूंक ना, जनावरां थंयच्यान भितर येता. म्हजो आतां एक प्रस्न असो आसा की सरकारा कडेन आसा ते इंजिनियर आसा वो कुजनेर आहा काय म्हणून. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सध्या गोंयांत भितर पावस नेटान झडत आसा आनी हो नेटान झडपी पावसा भितर परतून एक फावट चर्चा चल्ल्यात आरत्यो परत्यो, त्यो म्हणजे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो. गोविंद गावडे हांकां डच्चू दिवन ह्या चर्चेचो पयलो अध्याय जो आसा तो जाल्लो आसा. आतां दुसरो अध्याय केन्ना घडटलो अशा तरेचे वेगवेगळे उमळशीक जी आसा ती लोकां मदीं लागल्या आनी ताका लागून चर्चा सुरू आसा. सर, आमचो आयचो विशय होच आसा. हांवें जशें म्हटलें, म्हाकाय हीच चर्चा करन दिसताली, कारण आज एक तरुण भुरग्यान फेसबुकार घालां की वर्तमानपत्रांनी सवंग विटयले म्हणून. आनी तो म्हणटा की कितें आज जातलें फाल्यां जातलें म्हणप. प्रतिश्ठीत एका इंग्लीश वर्तमानपत्रान जे राष्ट्रीय वर्तमानपत्र ताणें पयर म्हणिल्लें की आज अमके मंत्र्याक काडटले, आतां 2 दिसां भितर मंत्रिमंडळ बदल जाता. सो हे सवंग विटलं म्हणटा सामकें खरें. आतां आमी म्हाका दिसता खूब रिस्ट्रेंट रावपाची गरज आसा की हांकां जाय तेन्ना करूं. कारण निमाणें कशें आहा, वर्तमानपत्रांनी लोकांच्यो भावना परावर्तीत करीत आसतात. लोकांक दिसता मंत्रिमंडळान बदल जावचे, मंत्रिमंडळान शैथिल्य आयलां, तें ठप्प जालां, प्रशासन हालना, प्रशासनान सुस्तपणां वाडला. सो ताका लागून अशे तरेचे बदल, मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स, आमदारांचे एकूण कारकिर्दी संदर्भातलें सरकार बद्दलचें मत, हें सगळें जमेक धरून अशे बदल जावचे आसतात. म्हणून ते रिफ्लेक्ट जाता वर्तमानपत्रांनी. पूण तेच जर सगळें दिल्लीच्या हातान व्हरून सोंपयत न्ही जाल्यार कशें जातलें तूं म्हाका सांग. सो तेंच वातावरण सद्या सगळें दिल्ली कडेन वयर रावन बसल्यात. कोणाक खबर ना कितें जातलें म्हणून. आमी तर तुवें जाणा, आमी तर मुख्यमंत्र्या कडेन सतत उलयतात, जे काही मंत्री हांची नांवां येतात तांचे कडेन सतत उलयतात, पूण आमच्या हाताक कांय लागना. आणि ह्या सगळ्या चर्चेचे फाटभुंयेर सर हालीं 2 मंत्र्यांनी आमचेर बरोच फोग काडला. आमचेर म्हणजे पत्रकारांचे ओवरऑल सगळ्या हेचेर फ्रेटर्निटीचे. एक म्हणजे निळकंठ हळर्णकार, तेणें एक असो एक उपमा दिली पत्रकारांक की कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हणून. आनी काल सुभाष शिरोडकरानूय मातसो फोग काडलो की तुमी कितेंय दितात आनी कितें चल्लां काय म्हणून. सो हे सगळें पळय जाल्यार तुमी जशें म्हटलें की डेली पेपरांचेर ती एक बातम्यो येतात की आयज जाता, फाल्यां जाता, 2 दिसांनी जाता आनी केन्ना जाता. पूण खरोखरच तथ्य आसप हें
गरजेचें नाल्यार लोकूय वाचक आज जशें तुमी एक उदाहरण दिलें लोकूय आयज स्मार्ट जाल्ले आसात लोकूय जज करतात वेगवेगळ्यो गजाली सो खंय तरी आमकांच ही आतां बंधनां ही पाळची पडटली आनी वेगवेगळे कडेन ज्यो गजाली येतात त्यो सारक्यो कितें म्हणटात त्यो तेचो ऑथेंटिसिटी पळोवन फुडली आमकां हें करची पडटली हो एक विशय म्हत्वाचो आसा कारण आमचे वयलो विश्वास जर वचपा लागलो जाल्यार तें बरें चिन्ह न्ही. वर्तमानपत्राची क्रेडिबिलिटी खूब इम्पॉर्टंट आसता ताका लागून सोर्सीस आनी आनीकय एक सांगता हें खंय तरी न्ही धुंवर केन्ना येता केन्ना खंय तरी उजो लागिल्लो आसता बेडच हे सगळे वयले वयर चल्ला अशें न्ही कांय सरकारांतलींच सुत्रां हळू अशे तरेन बातमी दितात हळू भितरल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन दितात आमकां कळयतात कांय जाण कळ्ळें तुका ज्या पद्दतीन हें सगळें चल्लां तें बेठेच घडूना बट राजकारणी आमचो वापर बीन करून घेतात हांव म्हजे वर्तमानपत्राचे आमच्या मिडिया बद्दल उलयतां कोणाक वापर करून आमी येवपाक दिनात कोणे जर कितले आरोप केल्ले असले एकलो मंत्री तर सामके आपली छाती धडयता आनी साश्टांग नमस्कार करून कोणे तरी कितें तरी सांगलें बीजेपीन वर्तमानपत्रान तो खंय वेळ येतकीर ते संपादकाचें नांव सांगता जरूर सांगचें संपादकान जर मोहीम उबारून जर एक खंयच्या मंत्र्याचें जर मंत्रीपद गेलें न्ही तर संपादकाक एवॉर्ड दिवपाक राष्ट्रीय दिवपाक जाय कारण हे अशे तरेचे संपादक जाल्यार उरले नात गोंयांत ते आसा तोखणायची गजाल मरे सो हें हांव म्हाका दिसता तशें ना तें गजाल अशी की जें कितें घडटा ताजेर पोटतिडकीन बरोवपी थोडेच पत्रकार आसात थोडीच मिडिया हावज आसात कारण तांकां अशे तरेचे दबाव सोसून घेनात आनी तातूंत भितर आमी आसात आमी रोखठोक बरयतात सडेतोड उलयतात सडेतोड मांडटात प्रश्न सो आमी जर आमी अशे तरेन बरयता आशिल्ल्यान कांय लोकांची पाखां घुस्पतात आनी पाखां तुटून पडल्यात हें आमी जाणात सो तांकां भितरल्यान उस्तुरें वता ना आनी जशें सर तुमी म्हटलें पळया की आतां पत्रकार म्हटल्या उपरांत राजकारण्यांचो संबंद येताच न्ही येता चर्चा जाता उलोवप जाता जेन्ना बरें काम करता तेन्ना आमी तें बरें म्हणटात आनी जेन्ना तोच मनीस बरें काम करपी जर चुकलो आनी तेचेर आमी बरोवपाक लागले काय रोखडे ते खवळटात आनी मागीर नांवां दवरतात अजेंडा बेस्ड पत्रकारिता बी अशें म्हणटात हें न्ही हांवें हालींच बीजेपीच्या राजवटीन हें चड पळयलां हांव आतां 40 वयर वर्सां पत्रकारिता करता पत्रकार आनी सरकार हाजे मदीं एक कांय प्रमाणांत धागे आसतात कांय गजाली आमकांय कळिल्ले असतात सगळ्यो छापपाच्यो नासतात पूण पत्रकार हे सरकाराक सल्लो दितात वेळ प्रसंगी सरकाराचे चुको दाखोवन दितात योग्य मार्ग दाखयतात हें काम पत्रकाराचें आसात मिडियाचें काम हें आसात सरकार जेन्ना चुकतना कान धरप जेन्ना सरकार बरें काम करता तोखणाय करप आनी हें बॅलन्स सांबाळपच आसता पूण घडये आतां कितें जालें जाणा कांय मंत्री न्ही इतले तरेचे एक मस्ती मारिल्ल्याचें हांव मंत्रीच म्हणना कांय फुडाऱ्यांक एक प्रचंड मस्ती मारिल्ल्याची एक भावना निर्माण जाला कारण कितें जालां हालींच्या वर्सान हे कांय फुडाऱ्यांनी प्रचंड पयसो केला आनी हो पयसो अवैध चुकीच्या बेकायदेशीर मार्गान केला कारण गोंयची अर्थवेवस्था हांव आतां येत्या आयतारा तोच लेख बरोवपाचो आसा गोंयची अर्थवेवस्था मुल्याधारीत ना गोंयची अर्थवेवस्थाचे विकृत वळणांनी वता पर्यटन क्षेत्रांत सामकी भजभजपुरी मागल्या दुसऱ्या अर्थान जमीन वेव्हार हे सगळे जे पळय कितें घुसपागोंदळ चल्ल्यात जमनी घेवप जमनी बळकावप ज्यो पळय रिकामी जमनी दिसता ताजेर कब्जो करप हातूंत सगळे कडेन राजकीय फुडारी आहात त्यो जमनी मागीर विकप ते कन्वर्ट करप तातूंत भितर अधिकाऱ्यांक घट्ट धरप तांकां धाक धपटशे दाखोवप ही मुल्याधारीत अशी अर्थवेवस्था न्ही ही अर्थवेवस्था एखाद्या बार आमी पळयलां खाणी दुसऱ्या अर्थान बेकायदेशीर टुरिजम तातूंतल्यान मागीर निर्माण जाल्लो माफिया टॅक्सी ह्या सगळ्या अर्थवेवस्थेक एक न्ही कुजकट कुशिल्लें अशी एक घाण मारपा सारकी अशी एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा ताका पोसवण दिता ही राजकीय वेवस्था राजकारण आनी अर्थकारण गोंयचे मुल्याधारीत अशा तत्वाचेर उबें जाल्ल्यान ना ताका लागून ही एक मस्तेखोरपणां वाडल्यात आनी कांय फुडाऱ्यान तर फाटल्या 20 वर्सान इतलो पयसो केला इतले सामके जमनी इतले तांची व्हडले व्हडले बंगले व्हडले व्हडले हॉटेल दिसले कांय राजकारणी दर्या वेळेवयल्या लोकांक ताजेर कब्जो करतात थंयचे पळय जे जेन्युइन पळय हॉटेल मालक आहा तांकां धांवणान घालतात त्यो जमनी ताब्यान घेवप दर्या वेळेचेर दर्याक तेंकून तुमी केन्ना पळयलां येदे व्हडले CRZ कायदे आमी म्हणटात पूण सामके दर्याची ल्हारां जंय येतात थंय आमच्या फुडाऱ्यांची हॉटेलां आहात अजाप दिसता म्हाका हे कशे तरेन हांकां मान्यता मेळटा कशे तरेन ही हॉटेलां चलतात मागीर हाजो अर्थ असो की ही सबंद पळय जी अर्थवेवस्थेची पळय जी कितें शृंखला